ब्रिजा हाडली, वजरी ब्रिज, ब्रिज त्या हाडली. दुसरी तुझे या आसा तितले आमचे मतदारसंघात रस्ते केले, ऑटोमेटिक रस्ते करपी हांव पळयलो. सगळी सेवा हांवें पावली आनी सगळी सेवा पावल्या उपरांत म्हाका पेडणे जाल्या उपरांत ही एरिया तुमची एरिया तरी पासून हांवें कामां केली, भरपूर केली कामां, सगळी कामां करपाक म्हाका मेळूना. तो म्हाका टायम मेळूना. 3 वर्स मेळ्ळ्यार मागीर 2 वर्सां ते कोवीड लागले तेजे फाटल्यान आनी ही सगळी कामां करताना म्हाज्या मतदारसंघात सगळे सोयी दिल्या उपरांत व्हडलो मेजर प्रश्न कितें उरतालो, नोकरी. सगळ्या घरांनी बाबू म्हाजे फुड्यान आयले गे लोक ते सगळे गेले, ताका नोकरी कितें आपल्याक दिली, म्हाका केन्ना नोकरी दिली ती सांग. हें कोणाचें आसलेलें आमच्या लोकांचें. आनी सगळ्यात बरी कितें आमची परिस्थिती कितें, ह्या मतदारसंघाची परिस्थिती कितें, ह्या हो मतदारसंघ तो रिमोट एरिया सगळी. हर एक मनीस जो आसा तो नोकरीच्या भरोशाचेर आसा. खंय तरी नोकरी मेळटली आनी आमची पोट भरतली हेजी डिपेंड्स आसा. आनी ते कोणाची आशा करता, आमदार जाता तेजे कडेन आशा करता, आमी कितें करप. म्हणून ह्या मतदारसंघात सगळ्यांक जागे केले आनी गोंय आमकां खंय तरी हो मतदार ह्या एअरपोर्ट हाडलो आनी तेज्या खातीर कारण म्हाज्या मतदारसंघात हो व्हडल्यात तो व्हडलो प्रश्न आसलेलो आनी हर एक घरान नोकरी पावपाक जाय हें म्हाजें काम आसलेलें. आनी आमी तेज्या खातीर हो एअरपोर्ट, ह्या एअरपोर्टाक 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागा आमी एक्वायर केली. एअरपोर्ट हाडटाना बसून घेवन एअरपोर्टा खातीर आमी आंदोलन केलें, रस्ता रोको केली आनी हो एअरपोर्ट खर्चून हाडलो. तेन्ना बीजेपीचे तेन्ना ऑब्जेक्शन आसलेलें, 2 एअरपोर्ट कशे येतले इंटरनॅशनल. आबोली आनी तुमचे मोपा प्रमोद महाजन मेलो, काय बाबू काय करता तुमी, आमचे एअरपोर्ट जाय आमचे एम्प्लॉयमेंटाक. आनी एम्प्लॉयमेंट हो मेजर प्रश्न म्हाजे हेजे भितर आसा. तेच्या खातीर एअरपोर्ट आसलो. 4 इलेक्शन मागीर जालें, पार्टीन म्हाका टिकेट दिवना, मडगांव काडलो. पण म्हाजें इतलें मत आसलें की बाबा हांव 4 फावटी जाला, कोण एकटो करून दिता. तेणेंय लक्ष घालून आनी हांव समजलो ही पार्टी बाबा तेणें दिला तो आल्लेकर हाडला, आतां तुमी तरी काम करतलो. तेंच्यांनी काम केलें. ह्या मतदारसंघात आज तशें भायर वगैरे आनी दुसरी मजा मारपाक लागले. साखळी बिचोलीचे लोक कामाक लागले, महाराष्ट्राचे लोक येवन कामाक लागले. आमचो दोळ्यान आवाज उठोवपी कोण ना विधानसभेत. बाबा आमचें कशें कितें जालां कितें सांगपी कोण ना. सगळी लूट मार जाली आनी आमच्या लोकांक तो फायदो जावपाक लागलो. लॉसान केलो. मदीं हांवें आवाज उडयलो, पार्टी तुपाली कितें आवाज उठयता, आमचोच आमदार आनी आमचो तेंच्या कडल्यान गणेश उरलो. मागीर हांवें ठरयलें की आतां 4 वर्सां जालीं, आतां आमी हांव उबी रावचें. हांव एम्प्लॉयमेंट प्रश्न घेवन हाडलो. एअरपोर्टाचेर खुबसो आजून खुबशे वेव्हार येवपाचे आहा, खुबश्यो नोकरी येवपाचे आहा. तें घालून मेजर म्हणजे आमचे मेजर ह्या अख्ख्या गोंया भितर नोकरी कोण दिवंक शकता ना, आमचो मतदारसंघ दिवंक शकता. याद दवरात. आनी खंयचोच मतदारसंघ दिवंक शकता. बाबू कसो दितलो तूं, त्या बेश्टान फोटो मारलो इलेक्शन लागलो. ह्या मतदारसंघात 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागा ते घेतलेली मोपाक. आज एअरपोर्ट जालो, एअरपोर्टाक 25 लाख वयतली जागा, बाकी 70 लाख आसा जागा ती कोणाची. आनी थंय कसले कसले प्रोजेक्ट येवपाचे आहात आनी तेजो लाभ कोणाक मेळपाचो आहा. व्हडले खुबशे प्रोजेक्ट येवपाचे आहा, ते आमी तेंच्या हातान दिवया. बाकीचे येवन दी सगळे पायले महाराष्ट्राच्यान तेंच्यांनी कब्जो करून दी, आमी जागे घालूया. कारण आज आमकां हें सांबाळपाक जाय, आमचो भुरगो कामाक लागता. हांवें पयलीं सुद्दां म्हटलेलें की हें झाड आमी रोवतात, हेजे आंबे जाल्यार आमकां मेळपाक जाय. आज आमकां पळोवपाक पूण फुडें आमच्या हातांतले वशीत. म्हणून ही जागृती करपाक हांव म्हणून ह्या मतदारसंघात परत एक फावटी रावपाक.
कारण आणि पळयले आज खुबशे नवे कॅन्डिडेट आयिल्ले ते साठी तो प्रोग्राम करा उलयता आपण हे कितें म्हणटा बऱ्या भुमिपूत्र हांव आसतना भुमिपूत्र आसलेलो देव बांदेडकर आसलेलो म्हाका आयलो ज्यावेळेस हें पळयलो आनी काम करूं हो भुमिपूत्र आसलो आनी कितें काम केलां एक काम सांगता आपूण तो सांगता केन्ना हांव पळयतलें तो म्हणटा की कदम पाडले आनी जेन्ना म्हणटा अरे हांवें कदंबा कितल्यो घातल्यो ह्या मतदारसंघात बसी नसलेल्यो त्या घरात बसी भितर रस्ते नात म्हणून कारण रस्ते ना आनी टायर खराब जातले बसी ना आमी ते रस्ते करून घेवन बसी हाडल्यो काय खबर आमी कित्याक भितर हांव कमी आहा खंयच्या कामान हांव कमी आहा म्हाका तुमी सांगात महिला मंडळ हांव महिला मंडळ पुढे सगळी स्पर्धा करा भजनी स्पर्धा करा ते पुढे व्हरपी हांव आनी त्योच महिला मंडळ घेवन हांव मिटींग घेता आनी तूं कितें तरी करून दाखय तेंच्या खातीर म्हाजी उलय एक तरी काम सांग तूं हें केलें म्हूण आपणाक तूं उलयलो बसलो आनी ऑफीस जाता ना आयकलें म्हणून कितें केलां तें सांग हें सांगपाची गरज ना आतां फाल्यां प्रोजेक्ट एअरपोर्टाचे आवाज जातात टॅक्सीवाल्यांचो आवाज जातात पार्किंग ना हे ना आमच्या कडेन ह्या गव्हर्मेंटा कडेन उलोवपाक आमच्या कडेन गट्स ना फाल्यां आमदार जाल्यार हे सर सर म्हणून आयल्या तो कोण एकटो आयला पूण तो उत्तम पाशीदार तेजी सगळी हिस्ट्री ती तुज्या सांगतली 2 कोटी दोन तो जावलो तुज्या ना हांवें ह्या मतदारसंघात जर तुमचो तरी हांव कांय तितलो जावं नासलें पण म्हाज्या मतदारसंघात पेडणे जेन्ना पडले तेन्ना पासून हांव आयल्या पासून 1000 नोकऱ्यो हांवें फुकट दिल्या 1000 एक आनी 2 न्ही हांवें इंजिनियर पोस्ट फुकट दिले ग्रामसेवक दिले सेक्रेटरी दिले LDC दिले पुलीस दिले फुकट दिवपी म्हणून बाबू आसा खूब जाण तुमी म्हाका सीट एकूच फाटी मेळ्ळें एकूच टमाक तें म्हाका 5 वर्सां कंप्लीट मेळून काम करपाक 3 वर्सां मेळ्ळी 2 वर्सां पळयलो नाजाल्यार आनी खूब करूंक वयता हांव डेव्हलपमेंटाक भिना विकासाक हे रस्ते बिस्ते कांय न्ही तेका हांव भिना हांवें कसले कसले रस्ते केले हांवें रस्ते केले ते लँड एक्वायर करून केले लँड एक्वायर करून रस्तो करप म्हणजे सोंपेपण न्ही केमेच्या आडमाग तुजे ते सायडीन दारगळ टू मडकय तुजे हे सायडीन दूस ते सायडीन कचरा देवी हे रस्ते हांवें लँड एक्वायर करून लँड एक्वायर करप म्हणजे दोळ्यांक तयार घालून पळोवप सेक्शन कशी लागतात आनी फुडें कशी वतात मास्टर मातसो फेल जाला परत आयलो अशें काम केलां आपल्या न्हीज पण नसलेली घरात एक समज वस्तू करपाक फाल्यां न्ही आज आतां करपाक ह्या दृश्टीकोनान हांवें काम केलें म्हाका खबर आहा ह्या मतदारसंघान आमचो मेजर प्रश्न तो नोकरी कारण जी हे येताली म्हज्या कडेन तेंचे म्हणून बाबू तुमी सगळें केलां बरें आहा नोकरी केन्ना ती सांग एकच प्रश्न हो घेवन आज तुमच्या आज हे इलेक्शनात जो हांव रावता तो एकूच प्रश्न घेवन एम्प्लॉयमेंट गव्हर्मेंट सर्वीस आमी ट्राय करतलेच पण एम्प्लॉयमेंट जे प्रोजेक्ट आयल्यात येतात तेजो फायदो आमच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय आनी तुमी एकठांय राविता हो प्रश्न फुडें व्हरूंक शकता नाजाल्यार ना कारण हे फोटो बी हांगा कोण कोण आयल्यात पळय तेजेर समज तुमी भरोसा दवरीत जाल्यार आमी फुडें वचूंक शकता कारण तो आल्लेकार आयला पळय निवड तो कितें म्हणटा आपूण पयशे दिता आनी मत घेतलो म्हणटा अशें उलयता आमी केन्ना असले शब्द आयकल्यात आमी कामाचेर वोट घेतला काम केला आनी वोट घेतला आनी कामाचेर आमी दाखयला हें आमी करूं शकता आनी केला नाल्यार व्हडले व्हडले ब्रीज हायवे ही दीस नासलेली हें आमी केलां आज केला म्हणून तुमी आतां आयले फुडें जावपाक जाय म्हणून तुमकां सांगता हे लोक आमकां आयल्या ते कोण कोण गावले ते फोटो पार आयले तो कोरगांव करता पडलेच ना तेच समजलेले आहा माझी महिला मंडळ घेता आनी तो मिटींग दवरता आनी तो व्हडले व्हडले उलयता तेजेर हुशार रावपाक जाय आमकां काम जाय आमकां फाल्यां नोकरी लागपाक जाय आनी तेजेर आवाज करपी कोण आतां सांगपाक जाय नाल्यार एअरपोर्टा भशेन हे जे आमदार आयिल्ले रावपाक सोदतात हे केन्नाच चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवंक शकतात हें अशें न्ही अशें कर म्हणून कोण सांगूंक शकना आनी हे लोक भिवून जायले चूप राव म्हळ्यार चूप रावतले आनी म्हाका खबर आहा की सन्माना खातीर हो आल्लेकर आनी हो कोरगांवकर
ऑब्जेक्शन हाडटालो सनपान आमी करपाक दिवची ना म्हणून आनी लास्टाक पयशे दिवप कामच पेटलो सनपानूय जालो आनी सगळें जालें आनी होय गेलो कसलें करपाक बाबू येवना आमचें नांव आनी ज्या हातीन घेतला तें करून अरे एअरपोर्ट जाय म्हटल्यार जाय आनी करून हाडला आनी दाखयला करून दिला ही आमची तपासणी हेंच न्ही हें हांव पयलीं पासून करत आयला आमदार जावचे पयलीं मडगांव जेन्ना सुद्दां हांव काम करतालो तेन्ना म्हणटालो आंदोलन जातालें 1000 लोक रस्त्या वयल्यान काडले गेले दवरले तेन्ना मात करून दिली कोंकण रेल्वे स्टेशन जाय नासलेलें आंदोलन केलें स्टेशन केलें आनी तेंका सेफ्टीन दिली ही कामां म्हणून आमी काम करत आयले ह्या मतदारसंघांत खंय कितें जाय तें म्हाका खबर आसा आनी कोणाक कितें करपाक जाय तें म्हाका खबर आसा हे गव्हर्मेंट सुद्दां आमकां आमी उबी रावूंक शकनात आनी आमी उबी रावूंक शकनात कारण ह्या मतदारसंघात आमकां खबर आसा डेव्हलपमेंट विकास आमी करतले पण एक मेजर प्रश्न आसा तो नोकरी हर एक घरान नोकरी पावपाक जाय तेज्या खातीर आमच्या कडेन दम आसा आनी कोणा कडेन ना त्या हातींतलें घालुया ना म्हणून तुमी आज पासून रावात रावतली मगो सगळीं करून रावू मगो इलेक्शनाक तुमच्या भरोसाचेर हांव भायर सरलो आनी तुमचें बरें करूं खाली आमी कितें कोणाक फोटो पावना तुमी म्हाजें काम पळयलां आनी एक विश्वास आसा आनी तोच म्हाका विश्वास घेवन फुडें वचता आनी हांव हें करूंक शकता म्हणून कित्याक सांगता की आमच्या कडेन तो दम आसा आमच्या हातांत तें आसा सी गव्हर्मेंट आमकां फसवूं शकता आनी ह्या गव्हर्मेंटाक टक्कर दिवपाक आमी सगळे एक रावतात कारण हे मदीं फोटो कोणाकय घालपाक सोदतले आनी व्हरपाक सोदतले ज्या ज्या प्रत्येक गोष्टी पेडणेकरांक जी गोष्ट जाय तो अभ्यास करून बाबून एक बरें विजन प्रमाण काम केल्लें गेल्या 5 बाबा जाल्ल्या कारणान जे कितें आमच्या जाले अवस्था पळय ते आमी सगळे आयज पळयता आनी तो सामनोय करता आनी एकूच सांगपाचो उद्देश आसा असो आतां फुडल्या 8 म्हयन्यांत सगळ्या निवडणुका येतल्यो निवडणुका आसा आतां कशें आहा तुमी पळयलां आसतलें निवडणुका येयल्यो खुबशे लोक अपडेट तयार जातात की आपण निवडणुको रावतलो अशे लोक म्हणटात पावस पडलो वळ मेळटा तशे लोक तयार जातात आनी जो तो आपलो ताका प्रयत्न करता आनी तुमकां खबर आसा ह्या मनशांनी आयज पर्यंत पेडण्यान कांयच करूंक ना पण ते आयज आश्वासन व्हडल्यो दिता की आमी हें करतले आमी तें करतले आमी हें दितले आमी तें दितले पण आमकां सगळ्यांक अनुभव आयज आसा पळय हे जे नवीन फुडें येयला पळय ते सांगतले खूब भितर सांगतले व्हडली सांगतले लोकांक आमकां भ्रमिश्ट करतले लोकांक खोटें आश्वासन दिवन तांकां बळी पाडपाचो प्रयत्न करतले आनी लोकां मदीं कन्फ्युजन तयार करतले कित्याक करतले फक्त आपल्या स्वार्थाक लागून तांकां आमचें कांयच पडलेलें ना म्हणून आमी आयज पळयलें न्हू कशें जाता तर तूं सांगता एकूच गणपती जावपाक तुवें गण गेलो परिक्षेक कशे लोक आमकां फसूंक जाय ह्या लोकांक कांयच करपाचें ना ह्या लोकांक आमी कांय करूंकूय ना पण ते सांगता कितें आपूण हे लोकांक हें करतलो तें करतलो अजून पर्यंत गेल्या 25 आमी विचारता बाबू तुमकां आतां 4 टायम आपलो आमदार आनी मंत्री ह्या पूर्ण कार्यकाळात हेंच्यांनी कसल्याच तरेचे पेडण्यान म्हाका योगदान दिवंक ना हेंचें कसल्याच पेडण्यान काम ना पूण आयज ते कितें म्हणटा आमी करतले म्हणटा आनी आमचें कांय पयलीं करूंकूच ना आतां खंयचें करूंक शकता तूं हें आमकां मातसो विचार करूंक जाय कित्याक हे लोक आमकां आयज कोटी कोटी आश्वासन दिवन आमच्या मदीं गट पाडून आपलो स्वार्थ सादपाचो प्रयत्न करतले आमकां मातसो विचार करूंक जाय तुमकां एक उदाहरण दिता एका गांवांत न्हू एक फॅक्टरी आसलो तेणें एक बोकडो आसलो अशें तरेची योजना तयार करता की आमकां सत्य आसा खोटें आसा पळय तें आमकां सत्य दिसूंक लागता त्या मनशाक ताजो बोकडो आसलो ह्या बद्दल कुत्रो जालो पळय अशा तरेचे आयज लोक हांगासर येयल्ले आसा ते आमच्या लोकांक असले भ्रमिश्ट करतात अशे काणयोर आसतात आनी खोट्याक सत्य करपाचो प्रयत्न करतात तुमकां म्हजी विनंती आसा आमी सगळ्यांनी मातशें सूट जावंक जाय आतां विचार करूंक जाय आनी बाबूच्या जे बाबून केल्लें काम आसा आमच्या मदीं बाबूची धडाडी आसा बाबूची प्रामाणीकपण आसा बाबूचें नेतृत्व आसा बाबूचें विजन आसा आनी बाबू आजून करून लोकांक कळमळटा हे जर आमचो विचार जर केलो जाल्यार आमी कोणाच्या अमित्याक बळी न पडटा सगळ्यांनी एक सुद्दां आमच्या बाबूचेर सपोर्ट केलो जाल्यार आमच्या पेडणेकार जर अन्याय जाता आमकां जर न्याय मेळोवंक जाय जाल्यार म्हाजी पूर्ण तुमकां एक विनंती आसा की हें जर कितें करतलो जाल्यार बाबू साहेब हांगा नेतृत्व जाय जो आमच्या पेडणेकारांक न्याय दिवंक शकता म्हणून तुका एकूच सांगता आमी सगळ्यांनी
ह्या सगळ्या लोकांचो जर आमी विचार तुम्ही जर पळयलो जाल्यार ह्यांच्या फटींगपणान तुम्ही बळी पडो नाका. हे आमच्या बकऱ्याक पुत्र करपाचो प्रयत्न करतले. अशा तरेचे आमी ताका करून दिवंक जायना आनी आमी सक्षमपणे बाबू वांगडा जर ठाम जर रावले जाल्यार पेडण्याक फुडें व्हरपाक आमच्या भुरग्यांक न्याय मेळपाक आनी आमकांय न्याय मेळपाक आमकां कांयच अडचणी येवच्यो ना. हांव ह्या निमित्तान सगळ्यांक विनंती करतलो की आमी सगळे एकमतान बाबा वांगडा रावया आनी हे पेडण्याक फुडें व्हरपाक आमी सगळे फुडें रावतले. तो आवाज ना, तो आवाज आमच्या बाजूचा आसतलो. एका फोनार जे काम जातले त्या खंयच्या डिपार्टमेंटान जायना. हे कोणाक सांगपाची गरज ना. जॉब म्हणा हे म्हणा कांयच ना, कांयच उडोवंक ना. जॉबा खातीर पयलीं बाबू आसले दुसऱ्या कोणाक दुसरें घरात पडोंक ना. ते आयज कितलेशे लाखांनी पयशे जॉब देता आनी 50 कोट हे तुमकांय खबर आहा. तर आमकां अशें राजकारण नाका. आमकां बाबू आनी मजबूत राजकारण जाय. ते बाबू आयज मेरेन आमचो इतिहास आसा ह्या पेडण्यान. 4 टर्म पेडण्यान मंत्रीपद मेळ्ळो असो बाबू आसगांवकर सर. आनी बाबू आसगांवकर जेन्ना येयला तेन्ना मिनिस्ट्री मेळ्ळे आनी आयज आमकां बाबू आसगांवकर म्हणून दाखोवपाचें आनी सांगपाचें म्हणून गरज पडना. सगळ्यांक खबर आहा. आतां जे बाकीचे जे आहा कोण कोण रावले आतां सगळे तांकां अशें हालीं सांगपाक वाटता हो बाबा हो मनीस आनी हो आमच्या कंडिशन येयना म्हणून. हे आमकां नाका. आमकां आयज बाबू फाटल्यान ठामपणे उबें रावन आमकां आमचें पेडणें हेच्या फुडें कशें वयतलें हे 5 वर्सां फाटीं पडटा. ती 5 वर्सां भरून काडपाचें काम आमचो बाबू अवश्य करतलो ह्यो सगळ्यांक आमकां विश्वास आहा. काम करचें पडटलें. आमी म्हणलें म्हण जायना बाबू वांगडा फकत आमी आसा पूण आमकां सगळ्यांक मेळून काम करून जिद्द आमकां जर कितें मेळोवपाचें आहा जाल्यार आमी मेळयत ना खंयच्याय लेवली वचून मेळयता. ते प्रमाणे आमकां काम करून हे बाबूचे हात बरोबर जर करतलो जाल्यार आमी सगळे जाण कामाक लागया आनी हेच्या फुडें अशी परत मिटींग जातली तेन्ना आनी सगळे लोक जमवया आनी तशेंच कितें सांगता आनी भुरग्यांक सगळे आमचो बुलंद आवाज ह्यो पेडण्यान वचून बाबू आसगांवकरच वयतलो हेच्या त्यानंतर बाबू 100% रावता. आमदार जातलो आनी तो मातशें लेवल प्रमाण काय विशय ना. आज आमचे पयलीं सगळे सांगला पयलीं सांगल्या प्रमाणे आनी फुडें काय आमच्या भाजनात लक्ष करता येता. तेणी पयलीं सांगले बाबू म्हणजे काय बाबू हो बारीक लोकांचो ल्हान लोकांचो बाबू काय व्हडले लिडर करचें काय लागना. फुडें बाबू तेव्हा तुमचे कडेन लिडर आहा तुमचे कडेन वाचता आमी सगळे वेगवेगळे फायटी दवरून जे कोण नवीन सगळे कॅन्डिडेट आसा निवडीक जाय फायटी काडून दवरून बाबूचे हात वयर करता आमी सुद्दां बारीक बारीक कामां जी आहा कामां आसा ती जॉबाची आहा आनी ती जॉब फक्त तो बाबू सगळ्यांक खबर आहा. बसरी वर्सान बाबू काय केला तें खबर आहा. 5 वर्साचो कितल्यान काय केला तें खबर आहा. म्हणून तुमी सगळ्यांनी रावया एक मत करया बाबू करया. म्हणल्यार सरान न्हू आमच्या भरपूर अशा आमच्या महिला मंडळाक बाकीचे हांव सांगिना खुबशे लोकांचें काम केल्लेलें आसा पण आमच्या ज्या महिला मंडळाक खूब योगदान दिल्लें आसा. जेन्ना पळय आमकां महिला मंडळ आमचो बाबू नासतना आमकां सोबते आसलो आनी जेन्ना आमी महिला मंडळ केलो आनी आमी जेन्ना भजनां सुरवात केली तेन्ना आमी सोबते कडेन गेली की सर आमकां एक सर दिवचो. तो म्हणपाक लागलो ना आमी विनोड्या दिला न्हू तुमकां दिवपाक तशें जावचें ना मागीर पळोवया म्हणल्यार आमी उठली तशीच आनी आमकां एक्चुली आमी केन्ना मिनिस्टरां कडेन वचोंक ना आनी आमी खंयच वचोंक नासलेली एक्चुली. आमचो जो ग्रूप आसा पळय भजनी तो आमी सगळीं जाणां आमी चल वचला म्हणल्यार आमी हें वाचलें आमकां खबर सुद्दां नासली आं सराचें. आमी गेली वयर बेश्टी. खरें सांगपाचें म्हणल्यार बरें कित्याक मनाक दिसलें की आमची सरा कडेन वळख नासली कांयच नासली पण सरान आमकां अशें दाखयलें की सर आमकां खूब तेंप जालो वळखता अशें आमकां थंयसर स्वागत केलें आमच्या सरान. आनी सर म्हणपाक तुमकां कितें जाय सांग म्हणपाक लागलो. आमी म्हणलें सर आमी भजन करता आमकां हो सर जाय तर दिता आमकां म्हणपाक लागलो. सोमतोच आमकां सर हायर केलो. आमकां पेटी टवले दिले. हो महिला आमकां मंडळाक खुर्च्यो दिल्यो आनी आमी जेन्ना आमी बायलांनी नाटक केलें तेन्ना बीन आमकां खूब आमकां एक पयशे सुद्दां आमकां डोनेशन अशें दिलें की आमी तें नाटक फ्रीच केलें. सरानूय आमकां दिलें भरपूर पण एक मनाक आमकां अशें दिसलें की म्हाज्या की आमी सराचो केन्नाच न्हू असो हाडून एक प्रोग्राम करून सत्कार करूंक ना. जे आमकां दिलें आमी नाटकां दीस सुद्दां सराक आमी हांगा हाडूंकूच ना पण एक दीस सुद्दां सरान म्हणूंक ना की आपूण तुमकां इतकें दिलें पण आमकां तूं एकूयदां व्हरोंक ना मुगो आपलो एकदांय सत्कार करूंक ना.
अशें सरान केन्नाच म्हणूंक ना. पण म्हाका अशें दिसता की आयज जे आमचे सर आहात पळय तेचे काम आमी पळयलां. जेन्ना ऑफिसान सुद्दां आमी गेलीं तर आमचे सर बसता आनी सगळे डिपार्टमेंटाचे अशे सायडीक बसता. समजा उदीक येवंक ना थंय सोमतेच सांगता, सर उदीक येवंक ना, कितें जालें रे? इतली धमक आसा. म्हाका बरें दिसता तें पळोवन सुद्दां की जाणटी जर डॉक्टरा कडेन वयतात ते सुद्दां सरा कडेन येता, सर हांव हांगा गेल्लो, सर काडून हे दिता ते मोठेपण ना. पण तशें न्हू खंयच जावंक ना. आयज आमी ह्या 5 वर्सांक सुद्दां आमच्या कडेन आमी खंय वचोंकूय ना आनी जावपूय ना. आयज सरान म्हाका सुद्दां काम हे सरानूच दिल्लेलें आसा. म्हणटकूच हांव इतकेंच म्हणटा की सरा कडेन जी धमक आसा पळय करून घेता काम. जेन्ना हांव तोरशा गांवांत गेलें पळय ग्रह आदाराची सर्वे करून गेल्ले, हर एक बायल बाबडी जाणटी सगळ्या घराघरांनी आसल्यो ते सायडीक ते. आनी हांव म्हणलें कितें बरी गे आई, हय म्हाज्या पुताच्या जिवार बरी हांव म्हणपा लागली. हांवें म्हणलें कोण तर आमचो बाबू म्हणपाक लागलो. आयकून म्हाका खरेंच बरें दिसलें. कित्याक प्रत्येक बायल तूं वचत त्या घरान म्हणपाली बाबू म्हजो. एका घरान 4 चेडवां. आनी कितें गे तुजें कशें कितें? ना बाबून आमकां कामाक लायलें. म्हाका खरेंच अशें आयकूंक जाय आनी अशें आयकलें न्हू काय खूब बरें दिसता. म्हाजें अशें आहा की आमकां खंय 5,000 दिता, 10,000 दिता आनी हें करता. पूण मेन आहा तेजे कडेन तेकयता, ते धड पयशेय कोणाक दिना. म्हण हांव इतकें सरां कडेन मागता कितें की तेणी आमकां आमची जी आमच्या ह्या ओळपाच्या गांवांत मातशी एक नदर घालची. कोण कामाक ना ते पळोवचें आनी ताका कामाक लावचें. आयज म्हाका सराचें इतलें वायट कितें दिसलें. आयज म्हाजी 2 दुख्खां जालीं. सर येवंक ना. एक फोन सुद्दां सरा सारकें धडाडीचें आमकां नेतृत्व जाय. तुमी पयलें आसलें 4 वर्सांत कितें घडामोडी पेडण्यान घडलें. डेव्हलपमेंट कांय ना, लोकांक जॉब ना, कोण ऑफिसांत गेला ताका सारको रिस्पेक्ट ना आनी खंयच्या कांय ना. पण जे जशें मॅडम म्हणलें की जर कोण हॉस्पिटलांत सुद्दां गेलो जाल्यार सरा कडेन वयतालो ऑफिसांत एक मदत म्हणून. पळयात आयज आसता सगळे कडेन पण दिवपाची दानच जाय, ती कुवत जाय. ती कुवत आमच्या सरा कडेन आसा. ही लक्षात घेवन आमचे भुरग्यांचें फ्युचर आमकां जर घडयतलें जाल्यार सराच्या फाटल्यान आमी सगळे जाण एक रावपाक जाय. म्हणजे मागता की आमच्या पेडणे मतदारसंघात इब्राहिमपूर, पत्रायुडी, कोरगांव आनी धारगडकर इतले तुमचे भावने सगळे जाणात. सगळ्यांक तुमी विनंती करा की ह्या फावटी आमी स्ट्रॉंग निर्णय घेवया की परतून एकदा एक आमचो एक आवाज एक बरो स्ट्रॉंग आवाज करपा खातीर आमी बाबू सराच्या फाटल्यान रावया आनी तांकां भरघोस मतां निवडून हाडून पुढचे आमचे भुरग्यांचें भवितव्य घडोवया, गांवाचो विकास करा आनी पेडण्याचें आमी नांव करया. धन्यवाद. डोर टू डोर कॅम्पेन फ्रॉम सकराळे तोरशा पत्रादेवी ते अख्खे कुगिया म्हणजे तुळसकर वाडी सुद्दां वयर गोजरे सगळे कडेन ग्रावंड वर्क करून कॅम्पेन सपोर्ट दिलो. आमी पर्सनल केन्ना आमचें काम करूंक ना. तेंच्यांनी केलें काम आमचें पब्लीक काम केलें. तळयेचें काम केलें, तळयेचें काम, रोड जालो, ती प्रोटेक्शन वॉल सपोर्ट केली. एकदां पडलेली परतून आमी गेल्ले ऑफिसांत तेन्ना परतून केली प्रोटेक्शन वॉल सारकी करून दिली. आनी हो लायटीचो केलें आमचे जे ओवरऑल जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तेणी आमकां सपोर्ट केलो आनी केली कामां. आमी तांकां एक तेंको दिलो आमचो ग्रावंड वर्क केलो सपोर्ट कितलो हाडिल्लो. मागीर तेंच्या आहा धडाडी काम करपाचें. फक्त जर तुमी जर तांकां सपोर्ट हाडल्यार तुमी बेशक तेंच्या कडेन वचून मागणी करूं शकता बाबा हें आमचें जाय काम करूंक जाय करून दितले ते. आतां एम्प्लॉयमेंटार मातशें सर लक्ष दिया. कोण जर अनएम्प्लॉयड आसा न्ही तुमचे आनी खरी तेजी घरान परिस्थिती सारकी ना ताकाच दिया म्हणटा. वीक पोजिशन आसा वीक पोजिशन आनी अर्निंग मेंबर कोण ना घरान ताका एक ताकाच लक्ष दिवन एक काम जाय की तेजें घर वेवस्थीत चलपाचें. आमच्या भुरग्यांक काम आमचो हो रोड आहा तो 25 वर्सां जालीं फुडें रोडच गावना. तुमच्या टायमार गावना. तुमी मातशें वचपाचें आमच्या रोडाचें हाल रोड आमकां करून दिवं. एम्प्लॉयमेंट हो आताच प्रॉब्लम तो मातसो आनी तो एक रोड ना आमच्या गांवांत खूब वर्सां जालीं रोडच गावना. खुबशी वर्सां 25 वर्सां तेच पद्दतीन तुमी ताका आमी उडीक भरून भरभरून भरल्याची दिवंक लागता. काम करपाचें तेजें मनगट पावरफूल आसा.
पळाक म्हणतात ते बद्दल काम जाता आता ते आमचे बट्टेश्वराचे काम केला सगळे देवाचे पहिला दिले ते दिले तुम्ही म्हणून सांगले देवा पण पाया पडून होता सगळे ते आमचा सगळ्यांचे. आमचा ते मुजीक बिजीक ते परत भरगोलकर फुलके दिले परत तुका पण आशीर्वाद एकूण दवरलो पावली रस्ते तेरी आमकां मुजीक बिजीक आतां चलता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.